विसावा उपरांत तुमकां येवकार। काँग्रेसीन भाजपाचेर केल्ल्या आरोपपत्रांनी कांयच तथ्य ना। गोंयच्या काँग्रेसीचे आमदारूच तांच्या पक्षाचेर बेजारल्यात आनी पक्ष सोडून वचपाचे वाटेर आसा, अशी टिका म्हापसा भाजपा गटान केल्या। आरडेक्स खातीर म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला। गेल्या कांय दिसा फाटीं काँग्रेस पक्षान एक चार्जशीट तयार केला भारतीय जनता पार्टीचेर आनी तेंच्यांनी कांय आरोपूय केल्ले आसात की आमी भारतीय जनता पक्षान आजून कांय गोंयांत काम करूंक ना, कितें करूंक ना अशें। पण आमी विचारता, काँग्रेस पक्ष 2005 ते 2012 साल पर्यंत हेंच्यांनी कितें केलां? 2005-2012 पर्यंत काँग्रेसची राजवट आसली, काँग्रेसचें सरकार आसलें, त्या वेळार तेंच्यांनी कितें केलां? फक्त लोकांची भर फसवणूक केल्या, भ्रश्टाचार केला। त्याच्या फाटीं 2005 साला फाटसून जर वचत जाल्यार कांय टायम सोडलो भारतीय जनता पक्षाचें सरकार जाल्यार फक्त काँग्रेसचेंच सरकार गोंयांत आसलें, एक एमपीचें सरकार सोडलेलें। त्या टायमा पासून तेंच्यांनी गोंयच्या विकासा खातीर कितें केलें, कसले मोठे प्रकल्प हाडले किंवा कसल्यो योजना लोकां फाटीं राबयल्या, हें तेंच्यांनी आज सांगपाची गरज आसा। हें तेंच्यांनी कांयच करूंक ना, फाटल्या काळांत करूंक ना आनी गेलीं 4.5 वर्सां एक विरोधी पक्ष म्हणून तो नांवार उबाच गोंयांत नासलो। फक्त आज इलेक्शन चालू जाता आनी त्या इलेक्शनाक आपूण दिसपाक जाय आनी आपणाक खंय तरी पार्टिसिपेट जावपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी हें आरोपपत्र तयार करून लोकांची दिशाभूल करून लोकांक फसोवपाक फुडें सरलेले आसा। गेल्या इलेक्शनाक तेंचे बाय चान्स 9 आमदार निवडून आसले, पूण आज जे गुणात्मक तेंच्यांनी मार्कशीट आमच्या जनतेन तयार केल्लें आसा तितून तेंच्यांनी अशें सांगलेलें आसा, जनतेचो निर्णय जाल्लो की 2017च्या सालान तेंची आमदारांची संख्या ही 0 जातली। काल चार्जशीट तयार करतना तेंचे 9 आमदार आसात, स्वताचे आमदार तेंच्या ऑर्डरीन ना, स्वताचे आमदार तेंच्या पार्टीचे अध्यक्षाचे आयकना, हायकमांडाचे आयकना, जो तो आपणाक जाय ते तरी सुटलेलो आसा। चार्जशीट तयार करताना, चार्जशीट ते रिलीज करताना फक्त तेंचे 7 आमदार 2 आमदार उपस्थित आसले, 9 पैकी 7 आमदार तेंचे गैरहजर आसले। आज तेंचेच आमदार तेंकां प्रश्न करता हे चार्जशीट तयार कित्याक केलो, कारण कितें? आज गोंयांत काँग्रेस पूर्णपणान पडमडलेली आसा, सपत येयल्ली आसा